ओम गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So आज म्हाका तुमकां क्युअर स्किन प्रोडक्ट्सा बद्दल थोडें सांगपाक जाय. इफ तुम्ही कालचो व्हिडिओ पळयला आसतलो जाल्यार तातूंत हांवें क्युअर स्किन फेस वॉश बद्दल सांगलेलें तुमकां हाव टू यूज दॅट प्रोडक्ट. सो आज म्हाका तुमकां ते ॲप बद्दल सांगपाक जाय. इन केस जर तुमकां ऑर्डर करपाक जाय, इन केस तुमकां डर्मेटोलॉजिस्टाक कन्सल्ट करपाक जाय जाल्यार ते ॲप इज द बेस्ट नाव डेज. सो क्युअर स्किन ॲप हें एक डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड ॲप आसा आनी थंय तुमकां 24/7 आवर्स डर्मेटोलॉजिस्ट का कन्सल्ट करपाक मेळटा. सो आनी द मेन थिंग इज कन्सल्टेशन फी जी आसता ती फ्री थंय. यू डोंट हॅव टू पे द कन्सल्टेशन फी फॉर युअर इशू. सो ओनली थिंग तुमकां प्रॉडक्टाचे पयशे दिवचे पडटले. सो ऑफकोर्स सगळेंच काय फ्री मेळपाक शकना. सो येस, कन्सल्टेशन फी वील बी फ्री, बट प्रॉडक्ट्स आसतले ते चार्जेबल आसतले आनी ते प्रॉडक्ट्स बीन एक्चुली चडूय म्हणजे एक्सपेन्सीव ना ते. इट इज एफोर्डेबल. सो क्युअर स्किन ॲप तुमी फर्स्ट लॉगीन करपाचें युजींग युअर फोन नंबर एंड मागीर तुमकां एक डर्मेटोलॉजिस्ट असायन करतले. सो तुमचे इश्यूज प्रमाणे, सो दॅट इशू कूड बी विथ युअर हेअर, विथ युअर फेस ऑर विथ युअर बॉडी. सो अकॉर्डिंग टू दॅट तुमी इशू थंय सिलेक्ट करपाचो. तो सिलेक्ट केलो की तुमकां डर्मेटोलॉजिस्ट असायन करतले आनी त्या प्रमाणे डर्मेटोलॉजिस्ट तुमकां क्वेश्चन्स विचारतले तुमचे इशू रिलेटेड टू युअर इशूज. तुमी ते आन्सर करपाचे आनी सिंपल क्वेश्चन्स आसतले लायक तुमी केन्नाच्यान तुमकां हो इशू फेस करतात तुमी, ऑर इफ इट इज प्रॉब्लेम ऑफ युअर स्कीन देन आर यू प्लॅनिंग फॉर प्रेग्नन्सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो अशे सिंपल क्वेश्चन्स आसतले. जस्ट तुमी येस ऑर नो आन्सर करपाचे आनी मागीर तुमकां ते फोटोज सेंड कर म्हणटले. सो फॉर एग्जाम्पल तुमकां जर डॅन्ड्रफ इशू आसा, इची स्काल्प इशू आसा जाल्यार तुमकां फ्रंट सायडाचो फोटो दी म्हणटले आनी मागीर ते मिडल पोर्शनाचो फोटो दी म्हणटले. आनी जर तुमकां स्कीन इशू आसा जाल्यार सेम फ्रंट सायडीचो फोटो एंड सायड. सो अकॉर्डिंग टू दॅट तुमचे स्कीन ते एनालायज करतले एंड हेअर, जर हेअर प्रॉब्लेम आसा जाल्यार हेअर एनालायज करतले आनी विदीन 5 मिनिट्स तुमकां ऑर 5 to 10 मिनिट्स तुमकां ते प्रॉडक्ट रिकमेंड करतले. एक्चुली आय एम यूजिंग दीस प्रॉडक्ट सिन्स 1 year. सो म्हाका हे प्रॉडक्ट्स खूब इफेक्टीव जाले. म्हाका एक्चुली सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका इतले डॅन्ड्रफ इशू आशिल्ले. आय हॅव ट्रायड सो मेनी प्रॉडक्ट्स एंड डर्मेटोलॉजिस्टा स्कीन स्पेशलिस्टा कडेन वचपाचें तुमकां खबर आसा. थंय पांय दिवपाचें म्हणल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल तेंची कन्सल्टेशन फी आसता. कन्सल्टेशन फी इतली हाय आसता की मागीर प्रॉडक्ट्साचें तर चिंतूनच भंय दिसता. बिकॉज कन्सल्टेशन फी एंड प्रॉडक्ट्स ते जर आयकल्यार तुमी थंय वचपाचें चिंतपूच ना. सो आय हॅव ट्रायड अदर प्रॉडक्ट्स ऑन माय हेअर पण म्हाका खूब प्रॉब्लेम जालो. सो फायनली आय गॉट टू नो अबाउट दीस क्युअर स्किन ॲप एंड इट सेव्ज माय लायफ. सो आतां एक्चुली म्हजें डॅन्ड्रफ फूल कंप्लीट गेला. कांयच ना म्हाका डॅन्ड्रफ इशू. नाव आय हॅव ऑल्सो कन्सल्टेड फॉर माय स्कीन. येस, कालच्या व्हिडिओन तुमकां ऑलरेडी सांगलां हांवें की येस, ड्यू टू हॉर्मोनल चेंजीस ऑल्सो तुमकां स्कीन इश्यूज आसपाक शकता लायक एक्नी, पिंपल्स, पिगमेंटेशन्स, डार्क स्पॉट्स. हे सगळे तुमकां हॉर्मोनल चेंजीस ऑर मे बी पोल्युशन, तुमी भायर वता खंय, इट कूड बी फॉर एनी रिजन तुमकां स्कीन इश्यूज जावपाक शकता. सो आय हॅव ऑलरेडी कन्सल्टेड फॉर माय हेअर एंड फॉर माय स्कीन एंड येस, म्हाका दोनी हेकाचो बरो फायदो जालो एक्चुली सांगपाचें म्हटल्यार. एंड आय एम स्टील यूजिंग दोज प्रोडक्ट. सो फर्स्ट आय वील शो यू माय हेअर किट. सो अशें बॉक्स येता क्युअर स्किनाचें आनी तेतून ते अशे प्रॉडक्ट्स धाडटात. सी, दीज आर दोज प्रॉडक्ट्स. सो अबाउट माय हेअर किट हांवें ऑलरेडी म्हाजो व्हिडिओ एक शेअर केला तुमच्या बरोबर आनी म्हज्या दुसऱ्या एक चॅनलान. त्या चॅनलाचें नांव आसा ऑनलायन प्रॉडक्ट रिव्यू. ताजेर ऑलरेडी हांवें ताजे
रिव्ह्यूज शेअर केले आनी ऑल्सो कशें अप्लाय करपाचे, कशें हे प्रोडक्ट्स यूज करपाचे. येस, आनी एक सांगपाचें म्हटल्यार तुमी जेन्ना डर्मेटोलॉजिस्टाक कन्सल्ट करता तेन्ना तुमच्या इशू प्रमाणे कस्टमायज ते डर्मेटोलॉजिस्ट तुमकां कस्टमायज किट दिता. येस, एवरी पर्सनाक इश्यूज डिफरंट आसता, सो त्या प्रमाणे ते कस्टमायज किट तुमकां रिफर करतात. अकॉर्डिंगली तुमकां ते बाय करचे पडटात. सो फॉर मी these are the 4 products which they had recommended, and I'm still using this product. And second है माझे क्योर स्किनाचे स्किन products. So these products are for my skin. So हो हेजे काल हांवें तुमकां हो क्योर स्किनाचो फेस वॉश, क्योर स्किनाचे मॉइश्चरायझर क्रीम, आनी हे क्योर स्किनाचे एक्नी खातीर क्रीम. हेतून 2 ट्यूब आसा भितर, सो ते म्हज्या स्कीन प्रमाणे त्यांनी रिकमेंड केल्ले. आनी दीस इज फॉर डार्क स्पॉट्स, ही क्रीम फॉर डार्क स्पॉट्स. सो एक्चुली आनी एक क्रीम आसा, दीस इज फॉर डार्क सर्कल्स. ही हांवें तांकां म्हजे नेक्स्ट फॉलोअपा टायमार सांगिल्लें. हां, आनी एक सांगपाचें म्हटल्यार ते डर्मेटोलॉजिस्ट तुमकां फक्त फर्स्ट टायम तुमकां हेल्प करनात, ते तुमकां मंथली फॉलोअप घेतात. मंथली तुमचे कडल्यान ते फोटोज घेतात तुमचे, म्हणजे कितले इम्प्रूवमेंट आसा तुमचे फेस, कितले इम्प्रूवमेंट आसा हेअर, ते चेक करतात आनी अकॉर्डिंगली ते तुमकां गायड करतात. आनी सेकंड टायम म्हाका ही अंडर आय क्रीम तेणी सेकंड टायम दिल्ली, बी माय सेकंड फॉलोअप, एंड आय एम युजींग दीस क्रीम. आनी कशें सांगलां तेणी तशें हांव ते यूज करतां. आनी एक म्हटल्यार अलॉंग वीथ प्रोडक्ट दोज डर्मेटोलॉजिस्ट ऑल्सो गिव्स यू अ डायट प्लॅन. आतां हेज्या फुडें तुमकां हांव दाखयता की कशें तुमी क्योर स्कीन एपाचेर रजिस्टर करपाचें आनी कशें कितें करपाचें तें सगळें हांव तुमकां दाखयता. सो तुमी हो व्हिडिओ एंड पर्यंत पळया, सो दॅट तुमकां कळटलें की क्योर स्किनाचे प्रोडक्ट कशें तुमी क्योर स्किनाक कशें अप्रोच करपाक शकतात. सो फर्स्ट तुमी क्योर स्कीन ॲप डावनलोड करपाचें. मागीर तुमकां जाय ती लँग्वेज सिलेक्ट करपाची. हांवें हांगा इंग्लीश सिलेक्ट केल्या. Hello, welcome to Then Cure this Skin. is small introductory These are video the जो तुम्ही questions skip करपाक asked in the शकता if you app. want. हांवें तो Click your unmute केलो photos just to and show get you. your instant skin or hair analysis report. Your doctor will review the photos to मागीर हांगा रजिस्टर करपाचें युजींग युअर फोन नंबर. सो तुमी हांगा बेसीक डिटेल्स दिवपाचे आपले, सच एज नेम, मेल ऑर फिमेल आनी एज. मागीर कंटिन्यू करपाचें. लोकेशन नो थँक्स करपाचें. हांगा तुमचो इशू सिलेक्ट करपाचें, वेदर इट इज रिलेटेड टू फेस ऑर हेअर. हांवें फेस सिलेक्ट केला. देन हांगा एक्टीव स्कीन गोल्स आनी स्पेसिफीक प्रॉब्लम्सा खातीर आसा. सो तुमी तुमच्या प्रॉब्लम्सा प्रमाणे खंयचो इशू तो सिलेक्ट करपाचो. आनी हांवें हांगा बेटर हेल्दियर स्कीन सिलेक्ट केला. एंड दीज आर स्पेसिफीक थोडे क्वेश्चन्स आसतले जे तुमकां विचारतले, ते तुमी आन्सर करपाचे. बेसीक क्वेश्चन आसतले अबावट युअर इशू. सो हांगा तुमकां ते फोटो ती म्हणटले फ्रंट सायडीचो. सो हांगा एक लिटल बारीकशे इन्स्ट्रक्शन्स दितात ते हाव टू होल्ड युअर हँड बीन फोटो काडटना. आनी फोटो सेल्फी काडून काडप ना, बॅक सायडीन काडपाचो. मागीर टेक फ्रंट फेस फोटोचेर क्लिक करपाचें. एकदा फोटो काडलो की तो सेव जाता, मागीर प्रोसेस जाता आनी मागीर तुमची स्कीन एनालायज जाता. आनी मागीर ते तुमकां स्कीन एनालिसीस रिजल्ट दिता. तुमच्या फेसचो कितें एनालिसीस आसा ते हांगा दाखयतात. सी तुमचे वेगळे वेगळे इश्यूज लायक कॉमेडॉन्स, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट, एक्नी स्कार्स, ओपन पोर्स. सो लायक दीस ते तुमकां हांगा
स्कीन एनालिसीस करून दितात तुमचे. नेक्स्ट तुमी फेस तुमचो सायड फेस फोटो काडपाचो. हय बीन एकदां काडलो की तो सेव जाता फोटो, मागीर तो प्रोसेस जाता आनी मागीर तो एनालायज जाता. आनी मागीर एनालिसीस रिजल्ट दिता. सो अशें करून ते तुमचे इशूचे डिस्क्रिप्शन्स घेतात युजींग युअर फोटोज. आनी हें सगळें जालें की मागीर ते रेजिमेन तुमचे रेडी करतात. रेजिमेन म्हणजे तुमचे प्रोडक्ट्स, तुमकां कितें प्रोडक्ट्स दिवपाचे ते बेज्ड अपॉन एनालिसीस रिजल्ट. सो आमी जो इशू सिलेक्ट केल्लो तेज्या खातीर तेणी हे आमकां प्रोडक्ट्स रिफर केले. आतां हांव तुमकां म्हाका कितें रेजिमेन तेणी दिल्यात किंवा म्हाका डायट प्लॅन कितें दिला तो दाखयता युजींग माय रजिस्टर्ड नंबर. सो फर्स्ट तेंचे चेकअप्स आसता. चेकअप्स म्हणजे इतले चेकअप्स जाल्ले आसा. चेकअप्स मिन्स फॉलोअप. सो ते हांगा रिपोर्ट दितात तुमकां तुमचे स्कीन इम्प्रूवमेंट कितलें जाला त्या प्रमाणे. सो हांगा डॉक्टर एक रिकॉर्डेड वॉयसान तुमकां तुमचो रिपोर्ट दिता. for your dandruff, and I think it is showing good results in the photos that you have uploaded हेराचो today. So रिपोर्ट I don't म्हजो. want to change the regimen. Please continue it like before. Thanks. सेम वे स्कीन फेस रिपोर्टूय बीन दिता. हो फेस रिपोर्ट म्हणजे म्हजे फेस कितले स्कीन इम्प्रूवमेंट आसा ते दाखयता. नेक्स्ट इज हेल्प. तुमकां जर इन केस कितें हेल्प जाय जाल्यार हांगसरल्यान घेवपाक शकता. मागीर इन्स्ट्रक्शन्स. सो फर्स्ट इज फेस. सो फेसाचे ते अशे सगळे इन्स्ट्रक्शन दितात, प्रोडक्ट्साचे इन्स्ट्रक्शन्स कशे यूज करपाचे प्रोडक्ट्स ते. आनी सेकेंड ते डायट प्लॅन दिता. सो हे लायफस्टायल तुमी कितें कितें करपाचें डे टू डे लायफान तें सांगतात इन ऑर्डर टू कीप युअर स्कीन ग्लो. आनी सेकेंड इज डायट प्लॅन तुमची स्कीन हेल्दी उरपा खातीर. and same for hair. So here hairache instructions, full details means how to use the products on hair. Ajab in lifestyle for healthy hair and also diet plan. So हांगा सगळे तुमचे फोटोज सेव उरतात. इन्स्टंट स्कीन एनालिसीस फोटो. सो म्हणजे ह्या मंथाचे फॉलोअप पेंडींग आसा. सो तेच ते त्यांनी रिमांयडर दिला तो करपाक जाय म्हाका.